म्हादय ही 70रीचीच न्हय जाल्यार सबंद गोंयची आवय आसा। सरकाराक लोकांक गृहीत धरून कांयच निर्णय भायले भायर घेवचे न्ही म्हण वाळपय जाल्ल्या बसकेंत लोकांनी भावना मांडल्यो। आमी गोंयकार आनी हेर संघटनांची मेळून वाळपय बसका जाली। ह्या विशयाचेर लोकांमदीं जागृताय करपाचें थारलां। ह्या वेळार उलोवप्यांनी सरकाराचो निशेध केलो। बरेचदा 7.56 टीएमसी फीट पाण्याचा उल्लेख केलो वयता। तर 7.56 टीएमसी फीट पाणी म्हणजे कितले आसूंक शकता? लोकांक दिसता की 7 आंकडो दिसल्या बरोबर खूप कमी अशें दिसता, पण हे पाणी जे आसा ते प्रचंड पाणी आसा। म्हणजे आमचे जे अंजुळी धरण जर तुम्ही घेतले जाल्यार तितून केवळ 3 टीएमसी फीट पाणी ना। अशा प्रकारची जवळजवळ 3 धरणां म्हणजे 2च्या पेक्षा जादा धरणां जायची। थंय वाचोवचे ना आनी आमचो जीव वाचयतले, कित्याक जीवन हे पाणी म्हटलेलें आसा। आणि त्या पाणया खातीर आमकां प्रत्येकाच्या घरा वचून जागृती करची पडटली आणि त्या खातीर प्रत्येकान आपलो वेळ दिवचो, आपलो तन मन धन दिवचे आणि म्हादय खातीर काम करचें। हांव म्हादय खातीर परत म्हणिना, येयल्या आमी म्हादय खातीर, पण आमी आमचो जीवन वाचोवपाक येयल्या। तेजेन उदक पावता आणि तो जर म्हादयचो प्रकल्पाचेरच जर आघात येत जाल्यार फाल्यां सकाळी सगळ्यांक ती झळ बसतली, कारण कितकेशा गांवांक हे म्हादयचे उदक मेळचेच ना। काय करतात, आमची बाजू कमकुवत करतात। हे लेटर देणं म्हणजे काय, तर सक्षम बाजू कमकुवत करणे कळना की कितें। आणि हे सगळे जे करता आसतना जी आमची कोर्टान जावं ट्रिब्युनलान जी केस आसा तेजेर ताचो कितें परिणाम जातलो हे तितूंतल्यान आमी विचार करूंक जाय। प्रत्येक क्षणान आमकां ही म्हादयचो हो विशय आमकां महत्वाचोच आसा, कारण आमी आज पर्यंत खंयच्या हेतून जर गेल्ले आसात, जर आमी म्हणटात जर शेतीवादी असो किंवा आमचे हांगासरले कसलेय प्रकल्प असो, आमकां एक उदकाचे जे आमी दाबोसातल्यान जे उदक तांकां सप्लाय करतात ते आमचे प्रत्येक 70 लेवलाचे सगळ्यांक पावतात ते। भावानो, जेन्ना जेन्ना अशे मोठे मोठे आघात जाता समाजाचेर तेन्ना आमकां सगळ्यांक एकठांय येवचें पडटा। इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड, मतभेद कसले आसा ते कडे दवरून, खंयचे राजकीय मतभेद असले ते कडेक दवरून आमकां एकठांय येवचें पडटा। जेन्ना आमी एकठांय येवन लढो उबारतात तेन्ना आमकां सक्सेस मेळटा। म्हादय हो जो प्रश्न आहा तो पर्सनल एका कोणा मनशाचो न्हू। 70 जे जल्माक येयले लोक आणि साधारण अर्धे गोंय, नॉर्थ गोंय, ह्या सगळ्या लोकांचो हो प्रश्न आहा आणि हो प्रश्न जो आसा तो भयंकर गंभीर आहा। आता सांगले ॲडव्होकेट जोशीन खुबशे गजाली सांगल्यो। हांव राजकारणाचे कांय उलोवचो ना, हांव सीएमाचे कांय उलोवचो ना, पण जेन्ना एक व्यक्ती गोंयचो जेन्ना एक कारभार तेच्या हातीन आसा आणि जबाबदारी आसा आणि ती जबाबदारी आपण कशी पार पाडची ही जर त्या मनशांक कळना जाल्यार निमाणी आमकां वाली कोंड हो विचार करचो पडटलो। आमकां सध्या आतां उदक पावना आणि जर हे म्हादयचें उदक जर ते वळयत जाल्यार आमकां हांगा सामको दुष्काळ परततलो। सो इथं काहीतरी अनैतिक घडताय आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे इतिहास कसा झाला की ते पत्र त्यांनी बरोबर बाळगलं, त्या पत्रावरून त्यांनी ते पत्र हुबळीला वाचून दाखवलं, धारवाडला वाचून दाखवलं, जाहीर सभामध्ये वाचून दाखवलं आणि आता भरपूर गोळा करून आम्हाला पाणी मिळणार असे त्यांनी योजना जाहीर केली आहे। घेऊया एक ब्रेक।